तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक तुमकां एक इंटरेस्टिंग सवाल राखून आसा. कोण त्या सवालाक पयलें सारकी जाप कमेंट करता गे तांकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओर उल्हासितां. आदल्या व्हिडिओंत सारकी जाप दिल्ल्याचें नांव हांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक तिळसितां आनी तांकां उल्हासितां. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करया. पयलें सवाल. नव्या सोल्ल्यांतलो पयलो बूक खंयचो? ए. धर्मदूताची कृत्यां, बी. लूक, सी. मातेव, डी. उत्पत्ती. सारकी जाप ऑप्शन सी. मातेव. दुसरें सवाल. आपल्या भावांतावन मिद्यानितांक 20 नाण्यांक विक्रीत जाल्लो कोण? ए. जोशुआ, बी. इजाक, सी. जाकोब, डी. जुजे. सारकी जाप ऑप्शन डी. जुजे. तिसरें सवाल. जेजूचो जल्म कळीत करच्याक देवान खंयच्या देवदूताक मर्यसरशीन पाठयलो? ए. गब्रियल, बी. मिंगेल, सी. रफायल, डी. उरियल. सारकी जाप ऑप्शन ए. गब्रियल. चौथें सवाल. जेजूच्या पोसक्या बापय जुजेची व्याप्त कसली जावन आसली? ए. पागी, बी. सुंकागार, सी. सुतारी, डी. गोवळी. सारकी जाप ऑप्शन सी. सुतारी. पांचवें सवाल. हेरोद कसो मेलो? ए. पिडेन, बी. उतर प्रयन, सी. दुतान शिरांट मारन आनी किडे पडोन, डी. शिपायांनी लगड काडन. सारकी जाप ऑप्शन सी. दुतान शिरांट मारन आनी किडे पडोन. सवें सवाल. जाणवाये वरवीं प्रसिद्ध जाल्लो राय कोण? ए. सलमाऊ, बी. सामुएल, सी. साऊल, डी. दावीद. सारकी जाप ऑप्शन ए. सलमाऊ. सातवें सवाल. खंयच्या सिसान जेजूक 3 फावटी नगार केल्लें? ए. जुदास, बी. पेद्रो, सी. तोमास, डी. फिलिप. सारकी जाप ऑप्शन बी. पेद्रो. आठवें सवाल. अब्राहमाच्या पुतण्याचें नांव कितें? ए. लाबान, बी. लोट, सी. नाहोर, डी. इस्मायल. सारकी जाप ऑप्शन बी. लोट. नवें सवाल. देवान इजिप्ताचेर धाडिल्लें 10वें कर्ग खंयचें? ए. मणके, बी. काळोख, सी. जळारी, डी. प्रथम जनिताचें मरण. सारकी जाप ऑप्शन डी. प्रथम जनिताचें मरण. 10वें सवाल. कितल्या प्रायर अब्राहमाक इजाक जल्मालो? ए. 40, बी. 60, सी. 80, डी. 100. सारकी जाप ऑप्शन डी. 100. आता वेळ आयला आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारकी जाप चेक करचो. आदल्या व्हिडिओंतले सवाल जावन आसले. पवित्र पुस्तकांत खंयची मनजात दादल्या मनशा लागीं उलयली आनी त्या दादल्या मनशाचें नांव कितें? हाका सारकी जाप जावन आसा गडांव आनी बालामा लागीं तें उलयलें. ह्या सवालाक मस्त जाणांनी तुमी सारकी जाप कमेंट केला, पूण
सारके जाप पयलें कमेंट केल्लो जावन आसा डेनिस मॉनिस हांकां हांव उल्हासितां आनी अभिनंदन पाठयतां. आतां वेळ आयला तुमी सारकी जाप कमेंट करच्याक सवाल विचारचो. सवाल अशें आसा, पवित्र पुस्तकांत खंयची मनजत स्त्रिये लागीं उलयली आनी त्या स्त्रियेचें नांव कितें? उडास दवरा. हांगासरी 2 सवालां आसात. तुमचे जवाब वेगळीवेगळी कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिया. सांगातास तुम्ही ह्या व्हिडिओंतल्या कितल्या सवालांक सारकी जवाबी दिल्यो म्हणून कमेंट करून तिळशिया. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओंत परत मेळया. देव बरें करूं.